ओके आम्ही पळयता की इतल्या वर्सां आम्ही राजकारण करता, राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन येता की तुमचे वेगळे तरेचे एक लायफस्टायल चेंज म्हणून आम्ही सांगत घरोघरी भोंवले इतल्या वर्सां. आणि आयज जेन्ना भोंवले तेन्ना दिसलें की जेन्ना म्हाजे कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट आयलें की सेन्सस टावन हो एक सेन्सस टावन हो एक बरो व्हडलो असो परिसर. आनी ह्या परिसरांत आमचे देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा की आमी एक वेगळ्या तरेचे लायफस्टायल चेंज आनी सामान्य जनतेक आनी आमच्या गांवांत आनी गांवच्या वाठारांत आमी डेव्हलप करपाक जाय जाल्यार आमकां मन लावन लोकांक कितें जाय, लोकांची इच्छा कितें आहा त्या प्रमाणे प्रत्येक डिपार्टमेंट वेगळ्या तरेन काम करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना एकूच म्हाज्या मनान आशिल्लें की जे गांवां आमी भोंवली, जे आमी होंडा परिसरान आमी भोंवले, तुमच्या आमदारान जे कितें सांगलें आनी हांव जेन्ना भोंवला नारायण नगर पासून सगळे गांव आजोबा नगर आसूं आनी आतां हे सगळे परिसर जेन्ना घरोघरी आमी मतां मागपाक जेन्ना भोंवले तेन्ना म्हाका कळोवन चुकलें की गांवांत कितें आमकां परिवर्तन करपाक जाय. आयज आमी एक ल्हान आमचो एक प्रोजेक्ट म्हणजे एक 3.5 कोटी खर्च करून आमी आयज फुटसाल ग्राउंड भुरग्यां खातीर खेळपाक आनी हांगा चार्जीस बी काय आमी लावचे नात. आमी जी सोडांतल्यान हांवें ठरयल्लें आसा की हे 3 वर्सां आमी आमच्या खर्चान आमी मेंटेन करतले. आयज होंडा गांवांत खूब दिसांनी परत एकदा संदी गावली हांगा येवपाक. फाल्यां कार्यकर्त्याचो मेळावा, त्याच बरोबर आमी वेगवेगळे मे म्हयन्यान तुमकां आश्वासन दिल्लें. आयज तुमी सगळ्यांक खबर आहा हांगा जायते लोक नारायण नगरचे आसा आनी परिसरांतले की तो ग्राउंड इतल्या वर्सां पेंडींग आशिल्लो आनी आयज तो ग्राउंड म्हणटा ते आयज योगायोग देवाचे कृपेन आमचे केंद्रीय नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान संदी गावली की अर्बन डेव्हलपमेंटान कितें तरी एक योगदान दिवपाक. आनी तेन्ना आमी ठरयलें की होंडा आनी एक होंडा परिसर हो योग्य तरेन आमी विकास होंडा परिसराचो आमी करूं शकता. आनी त्याच बरोबर मुख्यमंत्री कडेन पयर हांवें चर्चा केल्या की आमकां कसले परिस्थितीन केरीचो गांव आमकां डेव्हलपमेंट करपाक दियात, कित्याक दोन्ही आमच्या 70 तालुक्यान एंट्री पॉयंट पडटा. एक होंडा आनी एक सायडीक केरींतल्यान लोक भितर येता. हे दोन्ही आमकां तुमी विनंती केल्या तांकां की आमकां दोन्ही हे जो भाग आसा ते डेव्हलप तुमी करूंक दिल्यार आमी योग्य तरेन विकास आमी करूं शकता. पंचायत बॉडीक बी हांव विनंती करता की तुमी सगळे तुमकां जर दिसता की तुमच्या वॉर्डान कितें आमी करूं शकता ते ती यादी करून तुमी सगळे पंच मेंबरांक दिवचे. आमी पयलीं कितें ठरयलें की व्हडले प्रोजेक्ट जे आसा ते पयलीं आमी हातीन घेवया, ते आमी मार्गार आमी लावया. तेजे नंतर आमी हो पूर्ण परिसर जो होंडाचो आहा एका वेगळ्या तरेन एक विकासाच्या मार्गार आमी हाडपाचो आमी प्रयत्न आमी करूया. आयज महिला आयज जिमाक तांकां सांगलेलें आसा की टायम महिला खातीर वेगळो टायम दवरा आनी भुरग्यां खातीर वेगळो टायम दवरा, दादल्या खातीर वेगळो टायम दवरा. म्हणजे आनी मेंटेनन्स पासून सगळे क्लिनलीनेस पासून जी सुद्दां फुडले 3 वर्सां काय 5 वर्सां आमी घेतलेले आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट आनी टर्म कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमांतल्यान आमी हे मेंटेन आमी करतले. म्हणजे साफ सफाई पासून सगळ्या गोष्टी आनी मेंटेनन्स पंचायतचे लोड येवचो ना. ते जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रकल्प मेंटेन करून तेजो मेंटेनन्स आनी सगळे होंडाचे जे प्रकल्प येता ते जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान मेंटेन केले वयता. म्हणजे तुमचे पयशे खर्च करपाची गरज ना, पण तुमच्या लोकांक तेजो पूर्णपणे फायदो गावतलो. योग्य टायमार ते पंचायती कडेन हँडओव्हर करपाचो बी आमचो प्रोसेस आमी चालू करता. आनी हे सगळ्या गोष्टी पंचायत लेवलाचेर ह्या तरेचे प्रकल्प आनी ह्या तरेचो विकास जेन्ना जाता म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय लोकांच्या मनान बी एक आनंद आसतले की बाबा हे आमदार आमी निवडून आयले 70 आमी फक्त लोकांच्या दारार मतां मागपाक वचना, पूण लोकां खातीर कितें आहा जे कितें लोकांनी सांगलेलें आसा एक एक गोष्ट लक्षांत दवरून ते आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. हांव मागता तुमचे कडेन तुमच्या आमदारा कडेन मागता की तुमी आनी पंच मेंबरान बसून वेगळ्या तरेन वेगळे वॉर्ड वायज बी कितें कितें आमी करूं शकता ते वॉर्ड वायज आमी बी कामां आमी फुडें हातीन आमी घेवया. ब्युटिफिकेशन होंडाच्या परिसराचें जावंक जाय हो जुनो डिमांड आनी हो जावंक जाय. म्हाका दिसता की हे 4-5 प्रकल्प मार्गार आमी लायल्यार म्हाका दिसता खुबसो बरे रितीन आमी विकास जाता आनी बरे रितीन आमी विकास आमी फुडें व्हरता म्हणून लोक म्हणू शकतले. आयज सगळ्यांक खबर आहा की भितर सरतना होंडा जेन्ना मार्केट भरता तेन्ना त्या लोकांक बसपाक बी सोय करपाक जाय, योग्य तरेची फेसिलिटी ते दिवंक जाय. आमकां बी एक अभिमान आसूंक जाय की आमच्या मतदारसंघात ह्या तरेचे प्रकल्प आयज आमी कमिशन करता आनी भुरग्यां खातीर आनी युवकां खातीर आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट. आनी म्हाज्या मनान एकूच आहा 70 जो विकास जेन्ना आमी म्हणटा वाळपय बी पयलीं रस्ते पासून सगळे नेरो आशिल्ले. तुमी एक
20 वर्सां पयलींचे हांव आमदार जावपाचे पयलींचे तुमी रस्ते जर वाळपयचे पळयल्यार तुमी पळयतले की भायर पासय मारपाक बी मनशाक स्वात नासली. आयज जेन्ना महिला आमी पळयता सांजचे महिला पासय मारपाक वयता तेंचे जीवन बी कितें सुदारपाक जाय जाल्यार घरान मर्यादीत रावता. आयज होंडा गांवकर वाड्यार गेले म्हाका दिसना खंयचे चडशे महिला भायर सरता, पण तेंचे ब्युटिफिकेशन आनी इतर गोष्टी जाल्यार आनी मेन रोडाचो विकास जाल्यार महिला बी भायर सरतली. तेंचे जिवनात वेगळे तरेचे परिवर्तन हाडपाक म्हणून आमी काम करता. हे काम तुमचे फुड्यान दवरता. लास्ट पावती म्हणटा ती राजकारणाची लोकूच दिता. आमी फक्त भाशण न करता काम करून तुमचे कडेन येवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पांया कडेन जे कितें सगळे प्रकल्प पावपाक जाय ते हळू करून तयार जाता. ते आमच्या जे माननीय प्रधानमंत्री जे मोदीजी आसा तांची जी संकल्पना आसा, जे तरेन प्रत्येक गांव म्हणटा ते बरे भशेन रुरल डेव्हलपमेंट म्हणटा ते खूब इम्पॉर्टन्स दिता रुरल डेव्हलपमेंटा खातीर. आणि ज्या तांचो जो आशिर्वाद आसा त्या आशिर्वादाक तांच्या संकल्पना आणि तांचे जे विचार आसा ते आमकां जर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हो रुरल डेव्हलपमेंट आमी आमच्या गोंय राज्यान आमच्या मतदारसंघात आमी हाडटात. कित्याक आमच्यो त्यो सगळ्यो पंचायती. सो बाबा जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जाले, जेन्ना म्हजे विचार आशिल्लो की फोंडा पंचायत जी सांखळे आनी वाळपय मदीं येता ती एक एक्चुअली म्युनिसिपालिटीच म्हणपाक तुमी शकतात. जेन्ना बाबाक हांवें म्हणलें की हे तुमी तर तुमच्या डिपार्टमेंट अंडर तर ही पंचायत तुमी घेवपाक शकता, हांगा तर तुमी विकास करपाक शकता अंडर युअर डिपार्टमेंट. मागीर बाबान ते ताबडतोब इंजिनियराक हाडून मिस्टर आर्किटेक्टाक हाडून मिस्टर प्रभू गांवकाराक तांकां सगळ्यां बरोबर तांची पुराय टिमीक बरोबर हाडून तांणी डिसायड केलें की आमी होंडा पंचायत हातांत घेतले आनी हांगा जे आमचे ग्रामस्थांक जो कितें विकास जावपाक जाय ते प्रकल्प आमी तुमचे कडेन हाडटले म्हणून. आनी ह्याच कारणां खातीर आज हो सुंदर सो फुटसाल ग्राउंड जे आमच्या युवा पिढीक म्हणटा, आमचे युवा पिढी म्हणटा आमचो देशाची फुडार, आमचे देश तर फुडें सरपाक जाय, आमची युवा पिढी सशक्त जावपाक जाय, सक्षम आसपाक जाय आनी फिट आसपाक जाय. आणि जेन्ना ते केन्ना फिट जातले तेन्ना हे जेन्ना अशे प्रकल्प तांच्या गांवांत येतले तो सुंदरसो हो एअर कंडिशन जिम्नेजियम जावनी की फुटबॉल खेळपाक फुटसाल ग्राउंड जावनी. म्हणटकच तुमची जर भुरगीं हांगा फुटबॉल खेळटा, तुमची जर महिला तर कोण जिम करतात जाल्यार सिनियर सिटीजन जे आसा ते हांगा तर राउंड मारले राउंड फुटसाल ग्राउंड जाल्यार कितले बरोपैकी हांगा पाथवे केला. सो आनी तुमी सकाळी सांज हांगा येवन तुमचे खऱ्या अर्थान जे तुमचे आरोग्य आसा फिट उरपा खातीर आनी जी सुंदरशी झाडां रोयल्या थंय आमी पळयतले की फुलपाखरू जावनी की वेगळे वेगळे पक्षी जावनी, एकदां फुलां आनी एकदां फ्रुटां येवपाक लागतली ह्या झाडांक. तुमी हे वातावरणच हांगा बदलतले तुमी पळयतले. फुटसाल ग्राउंड जावनी, सुंदरसो जिम्नेजियम जावनी जो आमकां आमच्या युवा पिढीक ताजो बेनिफीट जातलो, आमच्या महिलांक बेनिफीट जातलो. नारायण नगरान जेन्ना ग्राउंड येतलो परत युवा पिढीक बेनिफीट जातलो. थंय बी एक सुंदरसो वॉकिंग ट्रॅक आसा आमच्या सिनियर सिटीजन्सा खातीर. ताजे मागीर रोखडेच आतांच आमी उलयल्ले आसा, चर्चा जाल्ली आसा. ताजे नंतर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आसा तो आमच्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर, तो म्हणटा तो चिल्ड्रन्स पार्क. तोय बी म्हाका खात्री आसा की तांचो डिपार्टमेंट मे म्हयन्या भितर मनाचे प्रेशर पडिल्ले आसा, पण तांणी म्हाका प्रॉमिस केल्ले आसा की मे म्हयन्या भितर चिल्ड्रन्स पार्कूय बी टेंडर जातलो आनी ताजें काम म्हाका दिसता 1-2 वर्सां 1-1.5 वर्सां ज्या स्पिडीन हे कार्य केल्लें आसा तांणी 1.5 वर्साचे अंडर हो प्रोजेक्ट उबो केल्लो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.